Hello students, accountancy class for 12th commerce. In this video we will see to find the goodwill of the firm based on the given average profit. So information given, goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2 years purchase of the average profit of last 4 years. So how दिला पळय आमका for last 4 years average profit दिला. So हांगा पळोवंक शकता तुम्ही in the year 21, 22, 23, 24 हांगासर पळयास 21 and 2 lakh profit, 22 and 1,25,000 and 23 and 1,50,000, and here in the year 24 loss. Okay, so हांगासर तुमका पळयास लॉस चला कंपनी. ओके, सो हांगासर 3 years प्रॉफिट आसा, 1 year कितें आसा लॉस आसा. सो फर्स्ट आमका एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करपाक जाय, देन बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट आमी गुडविल फाइंड करतले. ओके, सो see here, so first you have to write the average profit formula. So average profit आम्ही कशे काढतले, average profit equal to total profit divided by number of year. So total profit हे जे आसा पळय 3 years आमका प्रॉफिट आसा, 1 year लॉस आसा. सो हांगासर सगळे जे आसा पळय प्रॉफिट आहा ते ऍड करतले आमी. 2 lakh प्लस 1,25,000 प्लस 1,50,000 आणि जे लॉस आसा ते आमी सबट्रॅक्ट करतले, मायनस करतले. सो अमाउंट कितलो आसा 1 lakh. सो डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर. सो कितले प्रॉफिट आमकां दिला एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. सो हे 4 हांगा येतलो. सो आता आमी हे सगळे तीनूय पयली ऍड करात. 2 lakh, 1,25,000, 3,25,000 जालो. मागीर नेक्स्ट 1,50,000. सो 3,25,000 आणि 1,50,000 कितलो जालो 4,75,000 जालो. हे तिगांचे एडिशन केले आणि मागीर मायनस तुम्ही 1 lakh करतले डिवाइड बाय 4. सो हेजो आन्सर 4,75,000 मायनस 1 lakh केलो जाल्यार कितलो येयलो 3,75,000 डिवाइड बाय 4 येयलो. सो तुम्ही हे डिवाइड कराच विथ द हेल्प ऑफ कॅल्क्युलेटर. सो तुमचे आन्सर 93,750 येतलो. हे तुमचो जालो कितें एवरेज प्रॉफिट. नाव वी हॅव टू फाइंड गुडविल. ओके, सो हांगासर कितें गुडविल पळय. सो गुडविल आमी कॅल्क्युलेट करतले जाल्यार फॉर्म्युला आसा एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ year purchase. ओके, सो ह्यो गुडविल फाइंड आउट करपाक फॉर्म्युला आसा. सो एवरेज प्रॉफिट कितलो मेळ्ळा आमकां 93,750 and number of year purchase. सो बेस्ड ऑन कितले परचेस सांगला आमकां ते इयर्स घेयाच. 2 years सांगला. ओके, सो हेतून मल्टिप्लाय केलो ते आमकां आन्सर कॅल्क्युलेटरार मल्टिप्लाय करात 1,87,500. सो तुमचो गुडविल ऑफ द फर्म कितलो येतलो 1,87,500. थँक यू.